भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष बाब सदानंद तनावडे आणि एक पत्रकार परिषद घेतली त्याच्या टीमेबरोबर आणि त्या पत्रकार परिषदेत त्याने सांगले की मोदी सरकाराच्या 1 वर्षाची माहिती या गोंयच्या लोकांक दिवपा खातीर एक पत्रक त्या गोंयच्या 2 लाख घरांक वाटपाचे आसा। मोदी सरकारान गेल्या 1 वर्सांत कितें केलें, गरीब जनते साठी कितें केलें हे संबंद गोंयच्या लोकांक खबर आसा। जे बारीक ट्रेडर आसा तांची परिस्थिती खंय पाविकडे आसा ती पळोवची। हे पत्रक वाटचे पयलीं म्हाका दिसता की ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान जे 2 लाख घरांचे पत्रक वाटतात त्या दर कितें आर्थीक परिस्थिती तांकां कितें दिवची। कित्याक गेल्या 1 वर्सांत परिस्थिती अशी जाला की लोकांक खावपाक कांय ना। जे बारीक कामगार लोक आसात ताका मजदूर जे लोक आसात तांकां काम मेळना, जे टॅक्सीवाले आसात तांकां काम ना, मोटरसायकलवाले आसात तांकां काम मेळना, फुलाकार आसात जे खाजेकार आसात ते बारीक धंदो करताले ते सबंद लोक भिके पावलीकडे आसा। आनी म्हाका दिसता ही पत्रकां वाटच्या पेक्षा हे लोकांक आर्थीक परिस्थितीचो जर फायदो दिलो जाल्यार खूब बरें जातलें। आर्थीक परिस्थितीची गोंयची परिस्थिती पळयली जाल्यार आमच्या सीएमान प्रमोद सावंतान सेंटरा कडेन 2000 कोटीची मागणी केल्ली। ती 2000 कोटी सोडूच पण जीएसटीचो जो आमचो वाटो आसलो, हक्काचो वाटो आसलो तातूंतलो सुद्धा 1 पैसो आयलो ना। हे दाखोवन दिता की केंद्र सरकारूय भिके लागले कडेन आसा आनी गोंयच्या सरकाराची परिस्थिती तशीच जावन जाल्ले कडेन आसा। म्हाका एकच सांगून दिसता या सरकाराच्या ज्या मंत्री आमदारांचो पैसो एक कडेन केल्ले कडेन आसा, स्कॅमा करून जो पैसो एक कडेन केल्लो आसा ताजो थोडो तरी पैसो या गोंयच्या गरीब जनतेक तरी वाटचो अशी अपेक्षा हांव करता। आमच्या गोंयच्या काँग्रेस लिडरांनी सरकारा कडेन 100 कोटीची पॅकेजीची मागणी केल्ली कडेन आसा। ती 100 कोटीची जी मागणी केली त्या गरीब जनतेच्या गोंयच्या ताजो कितें तरी फायदो जावचो म्हणून 100 कोटीचे पॅकेज मागलेले आसा। किती पर्यंत केंद्र सरकार या गोंयच्या सरकारा दिता हे आमकां खबर ना, पण आमचो एक डिमांड आसा काँग्रेस पक्षाच्या लिडरांनी मागिल्लो की तातूंतले थोडे पयशे तरी गरीब जनतेक मेळचो म्हणून। तनावडेन सांगला की प्रायम मिनिस्टराचें कितें जे कार्य आसा तें लोकां मेरेन पावोवपाचें डिजिटल माध्यमांतल्यान पावोवपाचो प्रयत्न ते करतले म्हणून। म्हाका एक सांगून दिसता काँग्रेसच्या लोकांनी, काँग्रेसच्या फुडाऱ्यांनी हे सबंद गोंयभर जनते बरोबर जवळजवळ 1 लाख लोकांक बरोबर आमी डिजिटल आनी आमचो संवाद साधपाचो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा। पूण परिस्थिती पळयली जाल्यार खंयच कनेक्टिव्हिटी बरोबर ना। तांणी डिजिटल सेवाची हे करचे पयलीं डिजिटल सेवा सबंद गोंयांत कशी मेळची, ताची कनेक्टिव्हिटी कशी मेळची हाचो प्रयत्न पयलीं करचो आनी ताजे नंतर ते डिजिटलाचें तांचें संधान जें कितें आसा तें करपाचो प्रयत्न करचो। आमच्या काँग्रेसीचे लिडर बाब राहुल गांधीन 1 म्हयनो पयलो सांगत आसा की टेस्टिंग करचें म्हणून सगळ्या लोकांचें। आतां तुमकां 2-3 दीस आदींच मंगळाराक कोविड-19 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे, पयल्या दिसाक 100 जाण मेळ्ळे, आज म्हणटात अरावंड 40 पीपल। ताका लागून हांव मागता तुमी कंप्लीट ते एरियाक तशेंच दुसऱ्या एरियांनी कंप्लीट तुमी टेस्टिंग करचें म्हणून।